समेस्तांक नमस्कार। हांव लुसीबाई। हांव आतां इन्फंट जिजसच्या पुण्यक्षेत्राच्या दाळ्यार आसा। हांव आतां गांवाक येवन 2 वर्सां जालीं। त्या दाळांत हांव नोवेनाक येत आसा। हांगा कितें आमी मतीन दवरून मागता तें आमकां सगळें लाभता म्हूण म्हजो भरवसो, कित्याक म्हाका मस्तू लाभलां। आनीक काल तावन हांगा आराधन चलता। मस्तू लोक येता हर एका वराक 2 वराक तशें येवन कंटिन्यूस 40 वरांचें हें आराधन। आज हांवूय आयल्या। हांवूय म्हज्या मतींत कितेंय एक उद्देश दवरून आयल्या। आनीक म्हाका भरवसो आसा की हांव कितें उद्देश दवरून आयलां तें म्हाका मेळटलें म्हूण सांगून। देखून हांव सर्वांकी रिक्वेस्ट करतां, दया कर तुमकां पावट मेळटना हांगा येया। तुमची मागणी जेजू मुखार दवरा, जेजू बाळका मुखार दवरा। तो तुमकां बरें करतलो, तुमकां जाय जाल्यार सगळें दितलो। आनीक ह्या पुण्यक्षेत्रां चलोवंक म्हाका तसल्या प्रमाणे मस्तू खर्च आसा। तशें आमी सगळीं सांगाता मेळून अर्थीक स्थितीनी हांकां आमी खरें म्हणटात हेल्प करया। तशें म्हजें एक रिक्वेस्ट। आनीक सगळ्यांकी देव बरें करूं।